20 ब्रेस्तार जानेवारीची 16 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 7 तावन 14 पर्यंत. भावा भयणीनो, देखूनच पवित्रत्व म्हणटा, आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपराटल्यात त्या काळार केल्ले बरी, म्हणजे अरण्यान परीक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी. तुमची काळजां धारून करिनाकात. तवळ तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. 40 वर्सां हांवें दिल्ली शिक्षा तांणी भोगली. देखूनच ते परजेचेर म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हळें, तांचें काळीज म्हजे तावन सदांच पयस आसा. म्हज्यो वाटो सोदूंकू तांच्यान जालें ना. अशें म्हज्या रागान हांवें सपूत घालन सांगलें. हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदीगच भितर सरचीं नात. देखून म्हज्या भावा भयणीनो, सत्राय करा. जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरता तसलें खोटें आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका. बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेका उत्तेजन दिया. अशें पातकांच्या पासान पडून आपलें काळीज तांणी धारून करिनाशें तुमी आडयतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळतल्या म्हणल्यार शर्ताकाल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 94 6 तावन 7 8 तावन 9 आनी 10 तावन 11. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज तुमकां आयकला जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. येया सर्वेस्पराक सरपडोन नमस्कार करया. आमच्या रसनराक दिंबियांनी आराधन करया. तोच आमचो देव. आमी ताच्या पालनाची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज तुमकां आयकला जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. ताचो हो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मेरिब्बा आनी मासांत केल्ल्या बरी तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. तांणी म्हजी महत्कार्यां देखलीं तरी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज तुमकां आयकला जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. 40 वर्सां हे परजेचो म्हाका कांठाळो आयलो आनी हांवें म्हळें, ही परजा काळजान वांकडी, म्हज्यो वाटो नेणा आसली. देखून म्हज्या रागान हांवें सपूत घालन सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हणून तयार केल्ल्या गांवांत तीं कोणूच भितर सरचीं नात. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज तुमकां आयकला जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गीच्या राजाची शुभ वार्ता परगडतलो आनी सर्व तरांच्यो पिडाशिडा गूण करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 40 तावन 45 पर्यंत. एक दीस एक कोटकार जेजू सरशीं येवन ताचे मुखार सरपडोन अशें पराती लागलो, तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपैंच जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका खडक्क ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगी नाका. शीदा याजका सरशीं वचून तुका दाखय
आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइजेन फरमायिल्ले काणीक बेटे. ही सुमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वसूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवातेनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारीय कुशीचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवातेंत जेजू आनी कोडकारा मदें चलचो संवाद. कोडकार, तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजू, हांव खुशी व्हरतां, नितळ जा. कोडकार देवाची खुशी करूंक संपूर्ण तयार जालो. तशें तो संपूर्ण बरो जालो. आमचें बरेपण देवाची खुशी. कलकत्ताची सांत तेरेस सांगता, भाग्यवंतपण म्हळ्यार खुशयेन देवाची खुशी पाळची. खुशी देवाची, पूण मागणें आमचें. कोडकारान मागलें, पूण तो देवाचे कुशेक घाल जावंक कबूल जालो. ते दाळा आमची खुशी देवाचे खुशी सांगी एक जाता. त्या वेळी आमकां मोतीचें समाधान मेळटा. पापा सांत जुआंव 23 हाचे गवळीक सेवेचें धोरण जावन आशिल्लें विधेयपण आनी समाधान. ताचे गवळीक सेवेंत ताका खुशी नातिल्ल्या जाग्यार वर्गावण केल्लें. पूण कार्दिनल एंजेलो रोंकालिन म्हणजे पापा जुआंव 23व्यान ताचो नवो हुद्दो स्विकार करूंक कबलात दिली. ह्या वरवीं ताचें जीवन संतोशान, तृप्तीन, समाधानान भरलें. आमच्या जिवितांत समाधान आसचे तर आमी सदांच देवाचे खुशेक तकली बागयचे.